Welcome to the Garden of Glory. ओझियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायल पोरजे, सर्वेस्पोरा तुमच्या देवासोरशी परतून येयात. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जालें घोटाण. कोणती दुखीची उतरां घेवन सर्वेस्पोराशी परतून येयात. ताका म्हणात, आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंठांनी आमी तुका वाखाणेची भेटवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी चडून बसची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची ना. कित्याक तुजेच सवें अनाथांक काकलूट मेळटा. तांच्या अविस्वाशीपणाक वखद लायतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलों. कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कोडसरलो. दोवा वरी हांव इस्रायेलाचेर पडटलों आनी कोनेली सारको तो वसतलो. लिबानाच्या रुखा पोरी तो पाळां घेतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आजेतिना वरी सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा पोरी धोमधोमीत जातलो. म्हजे सावळेक ती बसूंक येतली. गंवाचें तांकां खूब पीक मेळटलें. दाकांचो मोळो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो ना वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्या देवा लागीं एफ्रायमाक आनी कसलो संबंद उरला? ताचें मागणें आयकता तो हांव आनी ताचो सांबाळ करता तो हांवूच. हांव एका सदां जियेता सुरू रुखा सारको. म्हाकाच लागून तुमी सुफळ जातात. शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवं. जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आदलून पडटात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वळखूंक येनासलोलो हो ताळो हांवें आयकलो. तुज्या खांदार जून दवरलोलें तें हांवेंच काडलें. पांटी करचो पेटीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोळदीरपणान उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवाल्लो. जबाब. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वादळाच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरीबाच्या उदकां लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरजे म्हजे शिडकावणेक कान दी. इस्रायेला, तुवें म्हजें मात आयकलें जाल्यार. जबाब. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक भोजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव. जबाब. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकलें जाल्यार, इस्रायेलान हांवें दिल्ली वाट धरलोली जाल्यार, बऱ्यांतलो बरो गोवन दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो. आनी
खोडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब: हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. उद्गार: जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पर. सर्गींचें राज लागीं पावलां. मार्कू पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां धर्मशास्त्र्यांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही: आयक, इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच धोनी, आनी तुज्या धोनया देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या बोळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही: तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचेवून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी. एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या ओतम्यान, सगळ्या बोळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समोरपणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतवन पयस नाय. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ: तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. मार्कू 12:31. नियाळाक आधार. फारिजेवांचो प्रस्न जेजूक एक स्वताचो आसलो. पूण जेजूचो जबाब नव्यान भावार्थ ताच्या काळजांत कांतोयता. जेजू सांगता, देवाचो आनी पेल्याचो मोग वेगळो रस्तो न्हय, पूण आठवेच जिविताची वाट. खरो धर्म रितींनी आनी त्यागान मेजूंक जायना, पूण मोग जो एका काळजान, मोनान आनी ओतम्यान केला ताचेर धरलोलें आसता. अशीच एक धूव कितले त्रास करून वाडयलोली. मोग केलो, शिकयलें, दुडू गिरेस्तकाय दिली. उपरांत एका चेड्याच्या मोगान पडलें आनी आवय बापायचो मोग सोडून त्या भुरग्या बराबर पळोवन वेता. हो खरो मोग न्हय. हो मोग आपस्वार्थी, आपलेपणान भरलोलो आनी खऱ्या काळजान केलोलो न्हय. ते पासत भावां भयणांनी देवाचो मोग आमी आमच्या भावां भयणां मदें पळोवंक जाय आनी तांचो करतना देवाच्या मोगाक अनुभवून दुसऱ्यांच्या मोगाक मान दिवंक शिकोवंक जाय. हो मोग वस्तू हो फायदो मेळटा म्हूण न्हय, पूण खरेंच उक्ते मोनान, काळजान, आत्म्यान केल्लो मोग. जो मोग जेजून खुर्सार ओपून दिलो आनी मनशा कुळाक तारण दिलें तसलो मोग तो. दयाळ बापा, आमच्या वडिलांच्या मोगाक आमी मान रेस्पेद दिवन सदांच तांचो मोग करून जेजून दाखयलोल्या मोगाक विस्वाशी रावूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.